गोंय प्रदेश महिला मोर्चान अध्यक्ष प्रतिमा कुतिन्होच्या फुडारपणासकयल महिला आयुक्त शुभलक्ष्मी नायक हांणी तांच्या वांगड्यांक बुधवारा पणजेंत तांच्या कार्यालयांत मेळ्ळीं. बायलांचेर अन्याय जाता अशें प्रतिमा म्हणटा. बुधवारा महिला आयुक्ताक मेळपाक महिला काँग्रेस गेल्ली तेन्ना अन्याय जाल्ली चली तांचे बरोबर आसली. 26 वर्सांची प्रियो रावपी हे चलयेक म्हार्दोळच्या एका चल्यान फटयला. अन्याय जाल्ले हे चलयेक सान भुरगेंय जालां. मात आतां म्हार्दोळचो चलो ह्या चलये बरोबर लग्न जावपाक तयार ना. म्हार्दोळच्या त्या चल्यान ताचेर खूब फावटी भोंवपाक व्हरून अत्याचार केला आनी आतां ते चलयेक सोडून पळाला. तांणी केल्ल्या पापाची फळां आतां हे चलयेक भोगची पडटा अशें प्रतिमा म्हणटा. 26 वर्सां पिरायेचे चलयेक महिला आयुक्तान न्याय दिवचो अशी मागणी प्रतिमा कुतिन्होन केल्या. Along with Mahila Congress and with a special baby here, that is baby. आयज आमी न्याय मागपाक आयिल्ले आसा ह्या बायले खातीर, ह्या चले खातीर आनी ह्या भुरग्या खातीर. 2015 साकून she was in a relationship and I don't feel that I should not reveal the identity. I'm proud to reveal the identity. She was in a relation with one boy called Naik from Mardol, where this boy works in Siemens, Verna. He got into relationship with her. She was working in one of the schools as a librarian. येता वतासतना बसीचेर मेळपा लागलो हे रोमन कॅथलीक तो नायक आमचो हिंदू भाव मोगान पडली. शी वॉज सेईंग नो, बट देन लास्टाक दे फेल इन लव. देर वॉज अ कमिटमेंट अँड द रिलेशन बिगेन. यानाचे फ्रेंड डेंजिला घेवन तो एक दीस प्रशांत म्हणटात तो ओवरनायट आमपालो पिकनिकाक खंय तरी वेलें. तेणे बाबडे मोगान आसा म्हणून लवर आपयता, बॉयफ्रेंड आपयता म्हणून उमेदीचेर गेलें फ्रेंडा बरोबर. थंय तांची पार्टी जाली, पिवप जालें. लायफान तेणे केन्ना खंय सोरो घेवं नाशिल्लो, बियर केन्ना पिवं नाशिल्ली चली. ताका फोर्स केलो बियर घे म्हणून आनी ही एंडेड अप हॅविंग सेक्शुअल इंटरकोर्स विथ हर अँड दीस is the fruit which is having but she is suffering. आयज प्रशांत म्हणटा तो भुरगो डिनाय करपाक लागला. डिनाय करता म्हणल्यार तेणे एडमीट केला ह्या भुरग्यां आपलें, पूण तो ताका डिनाय करता. ही चिटेड हो, तो तेजे कडेन लग्न जावपाक सोदना. ही बायल मनीस जावन, चली मनीस जावन फॅमिली देखून सपोर्टाक नासतना ही तेजी नेबर रोजी आंटीन ताका सांबाळलें, सपोर्ट दिलो आनी शी वेंट ऑल अलोन इन हॉस्पिशो इन मारगांव हॉस्पिटल अँड डिलिवर्ड दीस चायल्ड. दीस बेबी शी इज अ गर्ल चायल्ड कियारा. ते आयज 4 म्हयने कंप्लीट जाल्ले आसा. आयज ताका बापायचो आसरो ना, ताका घोवाचो आसरो ना, बिकॉज देर इज नो मॅरेज. बट देर इज समथींग कॉल्ड लॉ. सो वी हॅव कम टू द वुमन कमिशन अँड वी हॅव अपील टू हर टू लूक इन टू दिस मॅटर बिकॉज दिस इज समथींग कॉल्ड जस्टिस फॉर अ गर्ल चाइल्ड. Government is talking beti bachao, beti bachao, beti bachao. Government keeps screaming about this nara. And what about this? When she revealed that she's pregnant with the child, that Prashant told her directly that you have to abort this child. तूं abort कर, म्हजी फॅमिली तुका एक्सेप्ट करपाना कित्याक तूं एक कॅथलीक चली म्हणून. अरे हांव विचारपाक सोदता प्रशांताक आनी ताच्या फॅमिलीक, आयज तुमकां एक्सेप्ट करपाचें ना ह्या भुरग्याक, मागीर तूं रिलेशनाक कित्याक पडलो? तूं जेन्ना ह्या भुरग्याक जल्माक हाडटलो तेन्ना तूं खंय आशिल्लो? वर यू नॉट इन योर सेन्सीस? And then you are saying about the child. And once she delivered, she had the guts. I appreciate her. She had the guts as a woman, girl child. इतले सोशल स्टिग्मा इतले लोकांचे सफर करून टॉन्टिंग घेवन देखून त्याने डिलिव्हरी केली एकले वचून या आंटीच्या सपोर्टाक. आफ्टर दॅट ऑल्सो दीस डिस्गस्टिंग मॅन इज टेलिंग हर अब तूं एक काम कर, आपूण एक बायर हाडला, त्या भुरग्याक आमी विकुया या कोणाक तरी दिवया. एक आवयचें काळीज तें जावचें ना. उलट ते प्रशांताचे ते बॉयफ्रेंडाचे खंय भाभी सांगता चली जाल्या, चलो जाल्ली जाल्यार बरें जावपाचें. म्हळ्यार वॉट शी इज ट्रायंग टू से, चली जाल्या म्हूण ती एक बायल. सो दे आर रिजेक्टिंग. वी हॅव कम हियर, वी आर गोन फायट स्ट्रिक्टली. वी आर नाव वी हॅव टोल्ड वॉट फॉर्मेलिटीज टू डू. आमचें काम. वेन शी सेड दॅट प्रतिमा कुतिन्हो आय वॉन्ट यू एन युअर महिला काँग्रेस टू सपोर्ट, नोबडी सपोर्टिंग मी. आपूण खंयचे तरी एनजीओ कडेन गेले, एनजीओनी ताका मागीर बॅकस्टेप केलें. एनजीओ कडेन वचून एनजीओ कडेन ते चल्यान येवन एक्नॉलेजमेंट लेटर दिकून दिल्लें की येस दॅट इज माय चायल्ड, आय वॉज फ्रेंडली टू हर. But now NGO is also not supporting, so she told me. So I told her this is a social cause. We may be a political party, but this is a social cause. I stand by you. I will stand by the girl child.
and you have to have guts to come openly out, and she's come. So I congratulate her, wherein Madam Subhlakshmi chairman has congratulated us, the Mahila Congress team, and even congratulate her for coming out. We will see that this small child get justice. ताका बापाचें नांव मेळपाक जाय, ताका मेंटेनन्स मेळपाकूच जाय, कित्याक हें भुरगें ताजें, हें रगत ताजें. आनी हांव मागतां की तो खंय आसूं ताका ही न्यूज पावतली, ताणें चिंतचें की हें ताजें रगत म्हणून. आय डोंट नो हाव कॅन अ मॅन से दॅट वील सेल अ चायल्ड, वा हाव कॅन अ बॉय से वील अबॉर्ट म्हणून. आनी म्हजी एक मॅसेज आसा टू माय गोवन फ्रेंड्स, गोवन गर्ल्स, टू द यूथ. I understand that is age, you end up getting friendly, you fall in love, but don't do the mistake. Don't suffer like Juliana is suffering today with a child. She's an unwedded mother with a child, walking for justice and fighting for justice. So please, before taking any step in life, I'm telling my Goan sisters and girls, youth of Goa, please take care. Please, we don't want you all to suffer like this. महिला आयुक्त शुभलक्ष्मी नायकान महिला काँग्रेसीन केल्ल्या मागणेचेर चौकशी करपाचें उत्तर दिलां. We will fight for her. We will fight for her. We have to do. We want to do too many things, so many things, but the time will show. See, instead of planning for the things and talking about the things, we will do it and then get it done. I appreciate it. We all appreciate it. We are very happy that she has stood up, that she has delivered the child, she has given birth to her own child. She is respected, her motherhood is respected, and fortunately that happened to be a girl. Fortunately that the child happened to be a girl, so we are more happy.